आज आमी आसात ते मुड्डेर खांडेपार हांगासर आनी हांगासर एक काल फातोडेचेर सुमार एक बिबटे वाघान हांगासर एक पेटो जी जल्मी फॅमिली हांगासर रावता ताणी एक पेट्याक हांगासर बांदून दवरलेलो आनी हे बांदून दवरलेल्या पेट्याचेर बिबट्यान फातोडेचेर एटॅक करून ताका जवळ जवळ मारून उडयल्लो आसा आनी ताका खावन तो जेन्ना हांगासर बोवाळ घालतकूच जेन्ना लायटी पेटल्यो तेन्ना खंय तरी आवाज जालो आनी तो हांगसरल्यान जी भिंत आसा त्या भिंतीवयल्यान उडी मारून कंपाउंडा वयल्यान तो पळोवन गेलो। लोकांचें म्हणणें आसा जायती हांगा बिबटे भोंवतात आनी हांगा वाड्यारूय अशे 2-3 घटना जाल्या तेन्ना फॉरेस्टान म्हाका दिसता हांगासर खंय तरी पिंजरो बसोवपाची गरज आसा। लागीं लागीं हांगासर घराय आसा सो तांच्यांनी रिक्वेस्ट केल्या की खंय तरी फॉरेस्टान हेजी दखल घेवन अत्यंत जाता तितल्या बेगीन एक ट्रॅप हांगासर बसोवन हो बिबटो जो आहा ताका जेरबंद करपाची गरज आसा। राती ताका आमी हांगा शीत बी घालून ताका आशिल्लो तो म्हणल्यार ताका आतां रातची हांगसर आमची एक लायट चालू आसा न्हू चालू आसा म्हणल्यार कुत्रे भोगता म्हणून आमी पळोवपाक लागले फातोडेचे 5:30 सुमार म्हणल्यार हांव नाशिल्लो हांव कामाक गेल्लो भाव बी आशिल्लो तेंच्यांनी तो पळयलो कुत्रे भोगता म्हणटा येयले भायर आनी 4 वरांचेर आमचे घरचे लायटी पेटय जाल्यार असो एवढेच्यान कोण तो धांवलो म्हणल्यार रातचे कळ न्हू असो धांवलो तो कळ म्हणल्यार पळय हांगा पळयताल्या पेट्या अर्दो खावन काबार केल्लो आहा। बिबटो बिबटोच तो कित्याक हांगासर सद्या पट्टेरी वाग ना म्हणल्यार बिबटोच 2-3 जाणां थंय दिसलेलो ते आमकां सांगताले बिबटो आसा म्हणून हे एरियेक आनी फाटल्या दिसांनी म्हणल्यार आमच्या थंय सकयल गांवांत थंय 2 जाणां पाडकाक सुद्दां हाडलो खंय तेंच्यांनी। हय हांव अभिजीत ह्या वार्डाचो पंच आनी हे म्हाजेच एरिया येता। काल आयज सकाळीं फातोडेचेर एक अरावंड 5:30 म्हटल्यार घरा सायडीक बांदलेल्या पेट्याक बिबटो येवन तेणी ताका फूल हें केलो खालो काय तुका आनी तेजो फक्त एक तोंडूच दवरलें आनी सगळें घेवन गेलें अशें हांगा बिबट्यांचो सामको वावर चडान चड वाडलेलो सामको वाडलेलो आसा। लास्ट एक 8 दीस पयलीं सांजचो दिसाचो 2 सुमार हांगा तेकोनूच नंदेश जल्मी म्हणटा हेज्या गायेच्या वासराचेर बिबट्यान हल्लो केल्लो पूण ते फुडें नासल्या कारणान तें वासरू तेन्ना वाचलें आनी अशें हांगा बिबट्याचे भरपूर वावर चल्ला कंटिन्यू लोकांक बिबटे दिसत आसा। एक फॉरेस्टान हेजेर दखल घेवन हांगा लोकांचे एक आतां मळे घातले सगळे आसा लोक जंगलान भोंवत आसता पूण लोकांच्या सेफ्टीक लागून ह्या बिबट्यांचो बंदोबस्त लावचो। लास्ट इयर आमी ह्या बिबट्यांक व्हरपाक लागून फॉरेस्टाक लेटरूय केल्लें तेंच्यांनी अजून पर्यंत पांजरा भशेन कांयच लायिल्लें ना। आतां हे इन्सिडंटा नंतर आतां आमी परत एक रिमांयडर धाडटले फॉरेस्टाक। मुड्डेर खांडेपारच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू।